तुका प्रश्न तुगे काणकोण उदो येता स्पीकर सर काणकोण उदो येता स्पीकर सर आज जो कॉलिंग अटेंशन हांव खूब म्हत्वाचो इट इज बेसिकली वॉटर स्कॅसिटी अक्रॉस द स्टेट आनी आज जरी तर चयल्यार इट हॅज रीच्ड एन अलार्मिंग प्रोपोर्शन एन एन अर्जंट अटेंशन इज रिक्वायर्ड हो सरकाराचो लक्ष सुरवातेक सांगताले 24/7 24/7 उदो दितले म्हणून जे म्हाका दिसता बाब सुदीन ढवळीकराचें स्वप्न आशिल्लें ते मागीर खातें बाब निलेश काब्रालाकर दिलें तो म्हणटालो 8 वर मेळटले म्हणून आतां गेले ते सेशनाक आमचो मुखेलमंत्री म्हणूं लागलो 4 वर मेळटले आतां ते 4 वर पासून स्पीकर सर इज गॉन टू 2 hours दिस इज एज पर फॅक्ट आतां स्पीकर सर जेन्ना गोंयची कॅरिंग कॅपेसिटी जावपाक जाय this is a very important issue today the way there has to be a scientific study to determine Goa's carrying capacity उमके वाड्यान कितले उदो लागता उमके गांवांत कितली उदो लागता उमके कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितले उदो लागता शॉर्टेज कितली आसा based on that there has to be planning and there has to be development पूण स्पीकर सर the way this government is turning Goa into a concrete jungle. They are not interested in resolving the issues of water of the common man. Speaker sir, a comprehensive approach aspak jayo that will help us basically to understand our state's ecological limits. Nala Wayanad zal te bashi inga goinche hal jatle. You need to have divisive, effective strategies basically to mitigate this problem. And this is only going to happen, Speaker sir, if this scientific study, and you have to focus, Speaker sir, कि उमके उदो उमके जाय म्हणून सरकाराकडे ते फिगर नाही आज ज्या पद्धतीन मेगा प्रोजेक्ट जाता भूतानिमो एग्जाम्पल साधारण 800 फ्लॅट एक फ्लॅटाक एक स्विमिंग पूल 800 लोक म्हणजे हांव मागीर उत्तर दिता पण फिगर आसा तुका तुज्या म्हायती खातीर इट इज अ 695 mld वॉटर ही आत्ताची रिक्वायरमेंट फिगर ना न्हू कित्याक ती मेसेज तशी येतली मागीर सगळे डिटेलान सांगता एक वाड्यान मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी किती उदो जाय ते सांगता मरे हांव अरे मुखेलमंत्री बाब राव रे सांगता रे हांव कुंकळेची तुजी रिक्वायरमेंट आहा ती 17 mld आणि 17 mld तुका उदक दिता आमी जाय जाल्यार तुज्या इंजिनियर दितात 2 वर पासून उदो येना सारखे तुजे तुका बरे आज बोस मरे तो तू मागीर तुमका कितले वेळ जाय 15 मिनिटं 15 मिनिटं सर आता मागीरूच घेऊया 10 मिनिटं मागीरूच घेऊया मागीर एक्सटेंड मागीर घेऊया एक जाले आता 10 मिनिटं एक्सटेंड कर मागीरूच घे मरे येस सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता यो आणि मागीर तुगे काणकोणच्या भागात उदो येता 24 वर येता 8 वर येता 4 वर येता स्पीकर सर main reason in continuation to it seems to be mega projects and mega project are changing the demography of the entire state and the entire constituency. You have a project, for example, Bhutani, 800 flats, एक swimming pool. कोट्यांनी पैसे गोंयकाराकडे हिंगा घेवपा जायना आनी उदकाचो जेन्ना 800 means you have about 2,500 people living there. It changes the demography. Example, मुखेलमंत्री जेन्ना कुंकोळचे उलयलो 17 mld. When NIT came, there was too much pressure. It was not happening before. Now, in the last 6 months, मातशें रेजेर कारवाय कर, चॅक कर, थिंगा उदो येना, कुळवाड्याकूय येना. चॅक कर, फोन मान मातशें. स्पीकर सर, हे उदका प्रॉब्लम पड आहा. आज म्हाका दिसता जेन्ना म्हादय, there are plans of diverting it. This is even going to cause उत्तर गोंयान दक्षिण गोंयमध्ये झूज पेट्टले उदका लागून स्पीकर सर आज वी विल बी लेफ्ट विथ नथिंग बट ड्राय रिवर बेड्स आनी हे ब्रिज बी पड बांदताय आतां आमगेले मुखायल भुरगे बी उलयतले की अरे उदो ना ब्रिज कितल्या बांदलो काय म्हणून कित्याक गरज आसली ब्रिजीच्यो उदो जरी तर ना आनी मागीर शॉर्टकट मागीर तेश करून चलोन वाट जातली चलोनूच पंडितल्यान स्पीकर सर we have failed to save Mahdai. This is one of the most important source for water for our state. As if you look at the figures, almost 25% of Goa's rivers are running dry. Figures
by WRD department have very clearly said that most of our rivers are polluted. आनीक खास करून स्पीकर सर टेक्निकली जेन्ना उलयतना आज इंटरमिटंट हे वॉटर सप्लाय पड जाता 2 वरां 8 वरां हे सप्लाय जातना स्पीकर सर दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द नॉन रेव्हेन्यू वॉटर आणि कंटॅमिनेशन पायपलायनी जाता उदका पायपलायनीन देर इज कंटॅमिनेशन ड्युरींग नॉन सप्लाय आयज एंड जेन्ना हे जाता कंटॅमिनेशन वॉटर लीड्स टू वॉटर बोर्न डिजीजीस दुयेंस जाता लोकांक स्पीकर जेन्ना ते उदका पायपान जर ते उदक अशें करून 2 वर गेले 4 वर गेली 8 वर गेली स्पीकर सर नॉन रेव्हेन्यू वॉटर पड आहा हे म्हाका दिसता this is what is the non revenue water. It is a water that is produced and it is lost before it reaches the consumer. आणि हे हुयना हुय स्पीकर जाता because of the service pipeline leakages in the distribution pipeline जावन leakages in the transmission pipeline overflow of reservoirs हे सगळे faulty metering inaccuracy हे one of the main reason for these leakages. Others because the government should work on high value of this non-revenue water. When I say high value, today, Speaker Sir, all efforts of the government should be with regards to getting this non-revenue water to between 15 to 20%. आज the way, Speaker Sir, एक तुझे मुख्यमंत्री एक NRW सेल आसलो non-revenue water cell और तुझे reactivate करपा पडलो or reactivate कोण Speaker Sir, they have to basically look at the water that is generated and water that is basically built. Same electricity department if you want to plug the leakages and know daily kitu udo aata kitu leak jata you have to get into this system. Aaj non-revenue water which water leakage sign is almost 50%. 45 to 50% we are losing water because of this NRW problem. Non-revenue utka eka sarkara keslo income ina. Haphazard planning jenna aaj सगळे बांधपाक सोदता turning Goa into a concrete jungle because the demand of water also increases for this type of developments and this type of projects. And this basically gives rise to clumsy type of networking and pressure सारको पावना. आता हे दिसांनी बुच्च्या मतदारसंघान एक्झाम्पल सांगल्यार प्रेशर सारको पावना सेलावली म्हाका एक प्रेशर आहा थिंगा ई फोन मारू पडटा वाडय मू सी फोन मारू पडटा पूण तो प्रेशर थिंगा पावना. आतां स्पीकर सर we need to avoid such type of pipelines because of high demand and to be laid with आणि एक proper planning कोण आणि खास करून एक hydraulic design आसपाक जाय आणि एक technical aspect is about the power outages जेन्ना power loss of electricity आणि water treatment plant आणि जे pumping station आहा this is basically disturbing the regular circle. Light jenna na zaल्यार this is one of the major problems that the Honorable Chief Minister, as PWD Minister, needs to look into. Heavy leakages of breakdowns. आता मुख्यमंत्री जो पट सांगता की during utility works, पयच्या दिसा पारोडाच्या गावात एकलो येलो machine लायले इतले उदो थिंगा व्हावून गेले. It took 7 hours for that thing to be rectified. Speaker sir, this sewage, electricity, gas, telephone, yeah, underground cabling, airport, sogle jata. We need to. This is the major headache to the water supply. Ada jenna Speaker sir, we need to look into the JM मुख्यमंत्री म्हणटा pipeline काय काँग्रेसीन करू ना मग ह्यो सगल्यो 30 वर्साच्यो 40 वर्साच्यो pipeline काँग्रेसीन घातल्यो आता तूं ते revamp कर. Speaker sir, आता major if we look, these were old age cast pipes, now asbestos cement pipelines. This requires to be replaced with higher diameter pipelines, proper hydraulic designs. And hundreds of kilometers today is running on these old pipelines which needs to be changed. And motto प्रश्न because of the shortage of staff. The shortage of staff today is our skilled manpower for operation and maintenance of these water supply schemes. जे existing staff high, old and new, they need proper training. They have to be made aware of the latest technology. Jenna, our distribution system of our naturally it is at a high altitude, and when we are at a high altitude, Speaker sir, residents at a low-lying area, low-lying area, they get excess pressure. But the problem arises. Problems are Jenna, Speaker sir, people who are living at the high
high altitude area, hinga हो problem jata. Eka, you need to construct water tanks, additional water tanks. These additional water tanks will resolve this issue. And the last, because of the technology, as we are into artificial intelligence, AI and all these type of things. But we आम्ही ते पहिले स्पॅनर घेन आणि हे सगळें कोण उदका ब्लॉक जाला हे जाला तेच घेन आहे. We need to use modern infrastructure, use automation wherever possible. What this will basically helps because is to have an effective and an efficient network distribution to maintain also the safety and the quality of water. Infrastructure because राजा उलयला हे पाइपलाइन सगळ्यो चेंज जावपाक जाय. Urbanization, हेजेर मुखेलमंत्री आता 6 times, this is the 6th time, जे कॅरिंग कॅपॅसिटी कितें तूं कांयच उलयना गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी कितली आहा, फुटलो आहा ओ कितें जालो आहा, वॉट इज द स्टेटस, आनी तूं बांदीत आहाय, चेंज करीत आहाय. स्पीकर सर, हे म्हाका दिसता एक मोठो प्रश्न. आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हिंगा ना, तेणें पयलेंच आमदार जालो तेदो एक सजेशन केलें, बांदपाचें, उदो सारकें साल्वार करपाचें आनी गाल्फा एक्सपोर्ट करपाक. आतां स्पीकर सर, आता सद्या परिस्थिती अशी जालो आहा की ते उदो आमकां इम्पोर्ट करूं पडटा, पूण ते गाल्फावाल्यान तांकां आरबी कितें दितले, हाजूर कांयक जायना. तो म्हाका दिसता तुमी हेजेर सारकें लक्ष घाल. हॉटेलां जे पड जाता उदका पड, मायकल लोबो उलयतलो तो रावत सारको उलोवपाक, उदका पंप घालचे उठताय आनी लोकांक हाल जाताय. हॉटेलां उदो आहा, बारीक जनतेक ना. तो हेजेर म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीक सिरियसली घेवपाक जाय. वॉटर डिपार्टमेंट सेपरेट केलां आणि कोण गोडे जायत असेंब्ली हाडला PWD मिनिस्टर खबर ना, रस्तो गोडे मुखेलमंत्री गोडे आसत, ते उदका सारखे चोय, बरो टेक्निकल मनशा घालय चोवपाक. तुगे न्हू हांव हा पयलीं जॉयंट आं कितें दोन मिनिटांनी तेंच्यांना 3 questions काडपाचे. तीन questions. Question after the points are raised. Questions. हांवूय जाणा तो क्वेश्चन म्हळ्यार कितें, हातूंत केन्ना तूं सारांश घेता तेन्ना 3 प्रश्न विचारूंक जाता, पूण उलोवंक जायना अशें म्हणून कांय ना खंयच. तुम्ही कॉंग्रेच्युलेटरी येदी व्हडली उलयतात मरे वरांची वरां. हांगा तुमचो ओपोजिशन विदीन रुलिंगाक उलोवंक जाय. मायकल लोबो म्हणटा आपल्याक उलोवंक जाय म्हणून. शॉर्टेज ऑफ वॉटर मरे तूं आनी कितें तुका आतां पडलें तें ओपोजिशन विदीन रुलिंग म्हणून. Because sir, stand by with regards to the calling attention, joint calling attention put up by Shri Yulia Lama and other oppositions, 6 of us. So Speaker sir, jenna ami udka ulaytai, I think all of us have the same issue. And there is failure after failure of the government to ensure that whatever they promise is not been fulfilled. गेलते बजेटाक 300 MLD उदकाचे जे प्रोविजन दवरलें बजेटाक तें म्हाका दिसता आन्सरान तुमी दिल्लें आहा. जो आन्सर दिलो की दीस इज वॉट इज बॅलन्स, अजून पुसान तें फुलफील जालें ना. सो 300 तुलें कितली फुलफील जालें ना तें म्हाका सुद्दां ऑलरेडी दिल्लें आहा. सो दीस इट सेल्फ इज अ फेलियर ऑफ लास्ट इयर्स बजेट विच वॉज बीन प्रोपोज्ड आनी उदका लागून कितें करपा जाय तें. मोस्ट रिसंट रिपोर्ट जे आहे टाइम्स ऑफ इंडिया ऑक्टोबर 2023 ऑन बेसिस ऑफ दॅट and after extrapolating तेमगे रिपोर्ट घेवन आनी टील मार्च 2025 जरी तरी आमी एक कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार गोवाज वॉटर मॅनेजमेंट कंटेस्ट जे आहा तें डेली ट्रिटीड वॉटर प्रोडक्शन फॉर 2023 दाखयता की 672 MLD which is million liters per day. This is basis of PWD chief engineer's report which was given to the Times of India on the 7th October 2023. आता हे जरी तरी चोयल जाल्यार 30% of the loss that happens, 30% of the water loss that happens is due to NRW, which is pipe burst जाता, कनेक्शना टायमा जे उदक वेस्ट जाता, मिटरिंग प्रॉब्लम आहे, मिटरिंग प्रॉब्लम हे जाता, थेफ्ट आहा उदकाचें. सो 30% म्हणजे 201 MLD 201 million liters per day आमगेलें उदक हितू वयता, NRW वयता. So that itself is something that we have to plug in. आणि
हे जरी तरी आमी डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क ओल्ड पायपलायन्स जी आहाय जे प्लॅन्ड मेंटेनन्स आहा पायपलायनीचे हे एज पर द बजट जरी तरी आमी चालू दवरना आनी एक्झिक्यूट करना जाल्यार दीस इज ओनली गोइंग टू इनक्रीज. एग्जाम्पल स्पीकर सर, इफ 200 MLD million liters per day was lost every day, out of which 100 MLD, म्हणजे 50% of 200 MLD, 100 MLD pipeline leakage आम्ही दोल्ले. आणि हे जरी तरी 2023 365 डेजा भितर मल्टिप्लाय केलं जाल्यार 36,500 MLD उदो आमगेले 2023 वेस्ट जाला. आणि दॅट इज 36.5 बिलियन लिटर्स स्पीकर. आणि जरी तरी गव्हर्मेंट पायपलायन 2024 घातमुटालो त्यो समज जरी तरी घायल्याय तेम कांय घायला ना 300 MLD पायपलायन घायला नाही जाल्यार म्हाका दिसता हे जे उदक 24 आहा ते आनी वाडटले. आनी जरी तरी आमी केलें जाल्यार कॅल्क्युलेशन आज डेट पुसान तुवें चोयलें जाल्यार टोटल फ्रॉम 2023 जानेवारी टिल डिसेंबर 2024 80,300 million liters per day we have lost during connection replacement during leakages. I'm only talking about the leakages speaker sir, only leakages only now pipeline. Additional 80,300 is due to metering and theft of water. So speaker sir, we are talking about 80,000 plus 80,000 is 160,600 million liters of water wasted. हे उदो ट्रॅप करपाक आनी सारकें करपाक म्हाका सद्दां बजटात जे आमी घालताय ते करपाची गरज आहा. ज्यो फायल्यो पेंडींग आहाय 300 MLDच्यो तितून आमगे भाणाल्यो फायल्यो पेंडींग आहाय फायनान्साक त्यो सगल्यो तुमी हे पाटी पास करपाची एश्युरन्स दिया सो दॅट वी कॅन एन्श्योर दॅट ऑल दीस planned 300 MLD is been executed and the water gets saved. Yes, sir. Because sir, मुख्यमंत्र्यांनी जे आन्सर दिला हे वॉटर ताजे लास्ट सेंटेन्सान तो म्हणटा की प्रॉपर अँड सफिशियंट वॉटर सप्लाय इज मेंटेन इन द स्टेट. म्हळ्यार एक सेंटेन्सान तो सगळे आमी स जाण जे कॉलिंग अटेन्शन घाला ते एक सेंटेन्सान तो झॅर करून उडयता. स्पीकर सर, WRD मिनिस्टर भाऊ सुभाष शिरोडकरान डिसेंबर 2025 मेरेन अशें सांगिल्लें की गोंयांत वॉटर शॉर्टेज म्हणटा ती जावची ना. हो एक स्टेटमेंट आहा तुमचो. आनी वी कॅन प्रोवायड 400 MLD ऑफ पोर्टेबल वॉटर टू द पीपल ऑफ गोवा बाय डिसेंबर 2025. स्पीकर सर, शॉर्टफॉल कसो आहा तो आज आनी फिगर्स कितें आसात ते जर पळोवंक गेले जाल्यार क्वॉन्टिटी ऑफ वॉटर रिक्वायर्ड पर डे इज 672 MLD. PWD सप्लाय करता 595. शॉर्टफॉल जाता 91 MLD. आनी एक्च्युअल शॉर्टफॉल म्हाका दिसता हायर आहा कित्याक तुमचे स्टॅटिस्टिका प्रमाणे मुर्मुगांव, सांकवाळ, वेर्णा आनी सालसेतीन वॉटर शॉर्टेजूच ना. आतां हांव सातशिन्यान येता आनी हांगा वॉटर शॉर्टेज आहा ही आमकां खबर आहा. आनी इतले टँकर मुर्मुगांव आनी सालसेतीन भोंवता कित्याक? कितें जालें तांकां? ओके पिशें लागलां तांकां भोंवपाचें काय टँकर माफिया स्टेटीन ना म्हणून तुमी सांगूंक सोदता? Speaker sir, it is a fact that especially in the new areas where the PDAs have come, where development is massive, there is a tanker mafia. Speaker sir, हे जर पळोवंक गेलें जाल्यार अशें दिसता की 13% शॉर्टफॉल दाखयतात तुमी, पूण एक्च्युअल फिगर बरो हाय आहा स्पीकर सर. आनीक तिसवाडी, बार्देस आनी पेडणे वॉटर शॉर्टफॉल आसा अबाउट इतले आसून पसून 250 वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इश्यू केल्ली आहा PWD. शॉर्टफॉल आसतना तुमी सर्टिफिकेटां इश्यू करतात. तालिगांव वॉटर डिमांड इज 16 MLD, सप्लाय इज 12 MLD, शॉर्टफॉल इज 4 MLD. इतले आसून पसून जेनिफर मोन्सेराताचो फाल्यांचो प्रश्न स्टार इलेक्ट्यू 13C थंय रिप्लाय आहा की देर इज नो मेजर शॉर्टेज ऑफ वॉटर फॉर द एक्झिस्टिंग कस्टमर. देन हाऊ यू रेज दॅट 0 hours अँड हाऊ डीड द स्पीकर अलाव इट? स्पीकर सर, हे ओगीच काडली जीब लायली ताळ्याक ओगी फटाच्यो मारतात तुमी हांगा. असली हें जावंक जायना. हो सिरियस इशू. स्पीकर सर, फोण्या वॉटर शॉर्टेज भरपूर आहा. पयर अशें एक पेपरार न्यूज आयली की रेजिडेंट्स हॅड टू यूज अ पे टॉयलेट 1 kilometer अवे फ्रॉम देअर होम्स. ही परिस्थिती. फोण्यांत कितले मंत्री आहा? मंत्री जाले म्हणून वॉटर शॉर्टेज वचना. मंत्री सगळे आमदारूच मंत्री आसात पूण कितें जाता कांय ना. उदकाक पातीशेर लोक मरतात. स्पीकर सर, आतां लोकांनी रस्ता रोको मागिल्लो आहा. MGP जे BJPचे लोकल अलायन्स पार्टनर तांणी
मोर्चा घालून बंद करतले म्हणून थ्रेटन केल्ले हा पेपराचेर न्यूज आयल्या स्पीकर सर हाजेर अशें कळटा की उदकाचो डिपार्टमेंट चलना बीजेपीचे लोक आणि एमजीपीचे लोक पसून खुश ना सांगे केपें फेसीस 20 mld शॉर्टफॉल एवरी डे साळावली वॉटर म्हणटा तें सांगेच्यान येता पूण इट इज यूज टू ऑगमेंट ओपा आणि 48 mld काले रिव्हरान तुम्ही भितर घालतात स्पीकर सर WRD एक पायपलायन घालूंक सोदता म्हैसळ डॅमाच्यान टू साळावली आणि थंय 10 mld प्लांट फीड करपा खातीर तेंय उदक घेवंक सोदता हाजो अर्थ कितें जाता स्पीकर सर सारांश असो की लास्टाक साळावले येता तें उदक ओपान वतलें आनी आमकां उदक आशिल्लें तें आमी आमचो शॉर्टफॉल वाडटलो आनी हो कित्याक जातलो कित्याक म्हादयचें उदक बंद जावपाचें आहा स्पीकर सर आतां ओव्हरहेड रिजर्वर थंय तुमी सांगला वार्का ओल्ली बांदला म्हणून पूण कनेक्ट जावंक ना आनी म्हणटात की JCP येता पायपलायनी फोडटात स्पीकर सर फोंड्या एक प्लॉट डेव्हलपर आहा ताणें भरपूर 1 लाख क्युबिक मिटराची एक ओव्हरहेड टँक बांदली सपना टावन म्हणून 2014 बांदली 300 स्क्वेअर मिटर गिफ्ट पसून केलें पूण जावन पसून तुमी कनेक्ट करना ती स्पीकर सर अशें जेन्ना सगळें जाता आतां लिडर ऑफ ऑपोजिशनान पाड्ड्या पयर कितें जालें तें सांगलें सो हाजो अर्थ कितें स्पीकर सर सारांश कितें की सरकार जाणा एक प्रॉब्लेम आसा म्हणून आनी सरकाराच्यान हो प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जायना वॉटर इज अ फायनायट रिसोर्स स्पीकर सर एंड द गव्हर्मेंट इज जगलिंग वॉटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द स्टेट टू अनदर हातून कितें जातलें दीस वील क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट इफ द पीपल लिव्हिंग अराउंड द वॉटर सोर्स सफर वॉटर स्कॅर्सिटी सांगेच्यान उदक वता आनी सांग्यार जर उदक ना जाल्यार सांगेचे लोक म्हणटले कितें की आमकां कित्याक काय म्हणटें स्पीकर सर अशें हातून एक मिनीट इतली बेल मारनाका तुमकांय हें आहा आमी उदकाक पातीशेर जावन मरपाचें आहा स्पीकर सर माय तापला मार्चानूच आनी एप्रील उरला मे उरला स्पीकर सर हाज्या हातून अशें कळटा की सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चरान इन्वेस्ट करता पूण पेस ऑफ इम्प्लिमेंटेशन इज नॉट इन किपींग विथ द डिमांड मॅन पॉवर शॉर्टेज आहा मेंटेनन्स आनी युटिलायझेशन कमी आहा गव्हर्मेंटाचो वेस्टेजाचेर रिडक्शन करपाक कांयच फोकस ना म्हादय गेली आनी नॉर्थ गोवाक मॅसीव हीट जावपाचो आहा आतां आमचो टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर जो एप्रुवलां दिता तो कितें करतलो तो एक टँकर सर्वीस स्टार्ट करतलो आपल्या मतदारसंघात आनी तो मतदारसंघ ओग्गी रावतलो सो आमी तो इश्यू रेज करप ना आतां आमी टँकर सर्वीस स्टार्ट करची पडली स्पीकर सर आतां साळावलेचें उदक तुमी ओपान पंप करतात आनी कितें म्हणटले की सावथ गोवा आमी सगळे गोंय एक आमी गोंयकार आमी झगडप न्ही उदका खातीर म्हणून म्हणल्यार कितें स्पीकर सर हातून एक अशें दिसता की टोटल क्वॉलिटी ऑफ वॉटर क्वॉन्टिटी ऑफ वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट कॅपॅसिटी 701 mld आहा प्रोडक्शन ऑफ वॉटर 711 डिमांड जाता 672 सप्लाय जाता 592 शॉर्टफॉल जाता 91 स्पीकर सर वेस्टेज जाता 115 तुमचो ऑफिशियल फिगर दाखयता 16% वेस्टेज म्हणून म्हाका कळटा ते भशेन सुदीन ढवळीकर PWD मिनिस्टर आसतना 24% आशिल्ली ताणें तें NRW सेल केल्लें आनी तें बरें काम करतालें अंडर जायका आतां तें थंड पडलां आनी आतां वेस्टेज एटलिस्ट 35% आहा स्पीकर सर सो हातून आतां हांव समरायज करता स्पीकर सर वॉटर शॉर्टेज हें करपाक आमी कितें करप मायनीचे पीट आहात स्पीकर सर एक मिनीट मायनीचे पीट आहात ते केन्ना एम्प्टी करतले ते मुखेलमंत्र्याक खबर आसतलें मुखेलमंत्री मायनींग मिनिस्टर स्पीकर सर सिजनल वॉटर आनी वॉटर इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑडिट म्हणटा जावपाक जाय तुम्ही डेटा कलेक्शन तुमचे सारकें आसूंक जाय तुम्ही वोगीच फिगरां दितात वोगीच काडून दितात आमकां दोळ्याक उदक लावपाक रेन वॉटर हार्वेस्टिंग मॅन्डेटरी करपाक जाय स्विमींग पूल दिल्लीवाल्या खातीर घालून जावचें ना तेन्ना आमचे उदकाक पातीशेर आसतले स्पीकर सर आयक पब्लीक आनी प्रायवेट वॉटर स्प्रिंग आनी वॉटर रिसोर्स तुवें नोटिफाय करचे पडटले पब्लीक अवेरनेस कॅम्पेन करची पडटली आनी नॉन एसेन्शियल यूज म्हणटा ते उदकाचें जें आहा ताचेर रेस्ट्रिक्शनां घालची पडटली एस्पेशली ड्युरींग द समर सिजन स्पीकर सर हाजेर ही आमचे प्रश्न आहा उत्तरां येवपाक जाय सारकी ठीक आसा हे उदका प्रॉब्लम आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी कांय वर्सां हे प्रॉब्लम आसूना थोडे प्लेसीन हाडलोले पूण आतां मॅक्झिमम उदकाचें प्रॉब्लम जाल्या प्रेशर एक सायडीन आनी उदकूय येयना आख्खे आमचे बाराडी जावं आमचे उदका प्रॉब्लम आहा आनी सांगलें जाल्यार डिपार्टमेंटान गेले जाल्यार आमचो एक JE आहा पूण 8 पंचायत चयता तें ताका मॅनपावर थिंगा उणो आहा आनी ते भाशेन तो म्हणटा जाल्यार नाल्यार तुमी एक साम टँक घाले साम टँक आनी एक पंप लाय आनी एक ओवर टँक घाले म्हणटा पूण तें घायले जाल्यार पासून थिंग उदक सकयल तरी उदक पावपाक जाय त्या पासून उदक पावना इतलो एक्सपेंडिचर करूनय हें उदक पावना थिंगा सो हांव मागता ही आमची पायपलायनूय चेंज जावपाक जाय
आनी प्रेशर वाडपाक जाय थँक्यू Honourable Speaker, I'm surprised with the reply. The reply in Mulla, in the state of Goa, all the areas are provided with potable water supply and there is no acute water shortage except during maintenance works taken up in case of pipe breakages, mostly caused due to ongoing works, etc. First thing is, I don't know who has given this information, की आम्ही जाणात की लोक बोर्ड कोता 15 मिनिटांपासून उदो येना आणि उदक दिसाक पासून येना. I want these engineers who have given the reply to the Honorable Chief Minister to come there with me to the site and stand in front of the people and hear what is going on. Officer Bosu actually replied, "Yop, this is completely wrong. We are standing here, all 6 of us and the 7 opposition. Now Michael Lobo also wants to speak about it, again because there is poor wattage and no water which is being made available to our people. The first thing which I want to say is even 15 minutes we don't get water. There is no staff which is available. We need a staff which has to have a team of a plumber, plumbing helpers, valve operator, supervisor and laborer. एक काम करून घ्या जाल्यार सगळे वयतात आनी मागीर दुसरे एरिया कांय हें करपाक मेळना तांकां. आमगे पायपलायन पासून आहात ते they are very old. We have made request for replacement of the pipeline. I think you have just signed the file today. But if that file had cleared 1 year, 2 years back, instead of been waiting like this, I think we could have got the works done faster. Timings have been done to balance the water. This is because we're having the problem. We have overhead tanks which are not being utilized. Please understand this. Overhead tank kelle, and there are at least about 3 to 4 overhead tanks. They will solve the problems. New developments are being allowed. At permission ditat new bungalows galpak with swimming pools. We have great objection to the swimming pools coming up. They muntat, you make arrangements for your own water, but they are actually using water from the PWD water source. How are you controlling that? They are not bringing water from the river. They are not bringing water from the sea. They are using the same water from the PWD water. Ki jata, Honorable Speaker, pore ek housing complex आहे ते संप आसा. ते संपाक बोतात. आमगे लोकांक मेळना उदो. आणि मागीर ते मागीर ओवरहेड टँका पंप करतात, स्विमींग पुलांक घातात आणि आमगे लोक अजून नाका ना उदो. वी आर द मूड गोंयकार हू आर देयर. दीज आर न्यू पीपल हू आर कमिंग. आवर पीपल आर नॉट गेटिंग वॉटर, बट द न्यू colonies are getting the water supply uninterrupted 24/7 and we are just dying. One last thing I want. The Gram Sabhas also have taken resolutions about these multi-complexes with the swimming pools. I think the government needs to wake up to this situation and take this very seriously. Entire constituency is facing severe water problems. Because I'll just give you a brief. Kepya Madarsanga almost 16 to 17 MLD water requirement every day. And what we are getting is almost 12. 4 MLD amka shorta. Speaker sir, ata issue mule aso. Amka maximum in Barshe, Khola, Morpilla, our people are using spring water. And spring water, Uzarkon, Tenka, Tewi Bilacher, Magusa Sarkudo, and a meter Guntani, Tenka, Adrani Bilete. I just want an assurance today before I wind up from the Honorable Chief Minister. In Bilan, Tenkata, I think the Pondisan notice Dilla, disconnect Kotom. And Tem Udo Unja Tungenu. It is from the spring. Before this, you please give an assurance. Speaker sir, आता issue ऐसा, ये spring water लो इतने आता, shortfall आते डालें, तेका filtration system का है ना, लोग बोर ना आता, maximum in खोला बात से इंगा kidney issue जाए, kidney failure जाए, ये तुम्ही कोर पास होत नहीं. Speaker sir, तू इंतरी सोमतरी आमगेल्या इंगा खोला काजूमोल, पुढे इतर तिंगेल्यार 1 crore 80 lakhs anji ek file pending. Speaker sir, I am requesting the Honorable Chief Minister, just see on priority you clear this file. Kitaku tenka the kude amke spring things on the agonda khola sogli water na udo em problem solve atlo. If you just clear this file 1.1 crore 80 lakhs. Em ase korange. Speaker sir, ata issue muller wo main issue of filtration also. Just see this water filtration system in Barshe, Morpilla and Kola, you just sort it out. But the bottom line is we don't have water. It has to be sorted out at any cost. Chief Minister, तुम्ही reply. Michael Lobo दिलं speaker sir तुम्ही. Michael लोक Speaker sir, actually, I just calling attention.
शॉर्टेज ऑफ वॉटर ह्या विशयाचेर आशिल्लें आनी अपोजिशन लिडर आनी अलायन्स सगळ्या जाणांनी एकत्र मेळावूय केल्लें आनी ताचें डिस्कशन जावचें हें हाजे खातीर म्हणजे हावजान डिस्कशनाचेर जावप गरजेचें आसा. हावजान डिस्कशन जाता आसतना वेगवेगळ्या जाणांनी वेगवेगळे इश्यूज रेज केले. आमची डिमांड कितली आसा तर एट प्रेझेंट कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज उद्या हांवें कुंकळ्ळेची सांगली इट इज टोटल 695 MLD ही आमची रिक्वायरमेंट. आमी 632 म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 50 MLD उदक शॉर्टेज आसा हांव मान्य करता. उदक कंप्लिटली मेळत ना अशें स्पिकर सर जायना. उदक 4 दीस ना जालां हांव मान्य करता, ना जाल्लें. मदीं परवरी बी 4 दीस उदीक शॉर्टेज आशिल्ली तेन्ना तिराळीचो कालवो जो आसा पळय न्ही तिराळीचो कालवोच फुटलेलो. आतां प्रत्येक कडेन म्हणजे आमी ज्या मेन वॉटर सोर्सीस आसा पळय न्ही थंयच्यान उदक हाडून ज्या जाग्यार वॉटर फिल्टर करता थंयसर जर मेन कालवोच जर फुटत जाल्यार हे प्रॉब्लेम क्रिएट जाता. स्पिकर सर जेन्ना जेन्ना मेन लायन म्हणजे स्टेटींत सगळी कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क रोड आसतले, अंडरग्रावंड केबलिंग आसतलें, नेटवर्क केबल आसतलें, बाकीची पायपलायन्स हे घालता आसतना पायपलायन फुटल्या उपरांत देड आनी एकदां फुटले काय 1.5 ते 2 दीस उदक डिस्टर्ब जाता, उदक येयना. सरकाराची प्रायोरिटी आसा की सगळी कडेन मिनिमम टू मिनिमम 4 वरां तरी उदीक दिवचें आनी तेच्या खातीर आमी कंटिन्युअसली प्रयत्न करता. आतां उलयता आसतना बाकीच्या सगळ्या जाणांनी जे सगळें सांगलें पळय न्ही तितून हांव मुद्दामून म्हणजे आमी सर्वे करूंक ना न्ही आमी अलॉंग वीथ द नॅशनल वॉटर मिशन आमी ताजो पुराय सर्वे केला. म्हणजे मायनींग पिठाचेर बाब विजय सरदेसाय उलयतालो मायनींग पिठांनी कितलें उदक आसा तें कशें वापरपाचें हाजोय सर्वे केला. म्हणजे इन शॉर्ट इरिगेशना पर्पजा खातीर तिराळीच्यान येवपी उदक हें इरिगेशनाक तशेंच मायनींग पिठांतलें उदक इरिगेशनाक वापरपाक ऑलरेडी सुरवात केलें. नॉट ओन्ली द मायनींग पीठ म्हणजे आसलेल्यो 9-11 रिवरा पैकी 9 रिवर कश्यो यूज करपाक येतल्यो, आसलेली लेक कशी रिज्युनेट करपाक येतली आनी आसलेले बाकीचे वॉटर रिसोर्सीस सगळे A to Z सगळे जे आसा पळय न्ही हे पयले फावटी म्हणजे ऑन रिकॉर्ड सगळे घेतल्या आनी ते नोटिफाय केल्यात. म्हणजे अशा पद्दतीचे ते कॉपी धाडून दिता हांव, कॉपी दिवपाक लाय. ओके सगळ्या कॉपी दिता म्हणजे तूं पळोवपाकूय मेळटलें. आनी जेणे करून आमी हाजो जो प्लॅन जो तयार केला पळय न्ही म्हणजे आय एम कॉंग्रेच्युलेटींग माय WRD मिनिस्टर मिस्टर सुभाष शिरोडकर अलॉंग वीथ हिज एंटायर टीम ऑफ द म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ द जलशक्ती त्याच बरोबर डिपार्टमेंट ऑफ द वॉटर रिसोर्सीस आमच्या कडेन आमचे इंजिनियरींग कॉलेज हांच्यानी आमच्या बरोबर गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग ते आशिल्ले बरोबर. ओके हांच्या पुराय डिपार्टमेंटात सगळ्यांनी मेळून काम केलां. डिपार्टमेंट ऑफ द सिव्हिल इंजिनियरींग फ्रॉम द बेंगलोर युनिवर्सिटी ह्या सगळ्यांनी मेळून पुराय गोंयांतले हेंच न्ही हाज्या बरोबर आमी प्रत्येक जो आमचो वॉटर लेक आहा पळय ताका QR कोडिंग केला. म्हणजे तुमी QR कोड तो स्कॅन जर करीत ते दुसरे बूक आसा हितूंतले QR कोड जर स्कॅन केलो न्ही जाल्यार एक्झॅक्टली तेजो ट्रॅक जातले तो कितलो एरिया कितलो आसा लोकेशन खंय आसा आनी कितले. म्हणजे इन फ्युचर जर कोणी तळी पुरोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार सुद्दां म्हणजे तांचेर केस घालपा खातीर कारण नोटिफाय केल्ले वॉटर बॉडीज जी आहा ती पुरोवपाक मेळना. दुसरी गजाल आमी म्हणटा जे आसा वॉटर हार्वेस्टींग करपाची स्कीम ऑलरेडी आमी इम्प्लिमेंट केला. वॉटर हार्वेस्टींग करपा खातीर गव्हर्मेंटाच्या वतींतल्यान सगळे जे आसा पळय न्हू हे आमी सबसिडीज ही खूब मोठ्या प्रमाणात दिता. तिसरी गजाल आतां आमी इंडस्ट्रियल इस्टेटान रॉ वॉटर दिवपा खातीर सुरवात केल्या. पयलीं इंडस्ट्रियल इस्टेटान सेम म्हणजे आमी सेम PWD तेंच उदक जें दिताले पळय न्ही सेपरेट केलें. आतां वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आसतलें किंवा सगळ्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी आमी रॉ वॉटर दिवपाक सुरवात केला. तूं जें खोला सांगलें पळय न्ही तशें आमी सिस्टम खूब कडेन एक्चुली थंयसलेंच स्प्रिंग वॉटर काडप प्युरिफाय करप आनी तेंच लोकांक दिवप. तुजी फायल हांव पळयता हांव हाडपाक लायता आनी ती करूंक लायता आनी बिलाय कितें आसा पळय न्ही जाल्यार ती चॅक करूंक लायता बट ताका वॉटर फिल्टर बसोवपाक लायता. प्रत्येक कडलें जें आहा पळय न्ही प्युरिफायड करूनच उदक लोकांक दिवचें हें म्हाजें मत आसा आनी प्युरिफायड करूनच दितात. तशी सिस्टम म्हाजें तर म्हणणें आसा की आमदारांनी ज्या जाग्याचेर आपलो टेल एंड आसा म्हणजे म्हाज्याय मतदारसंघात माय भामय वार्ड इज टेल एंड म्हणजे गांजेच्यान उदीक येता ताका लागून टेल एंड आनी हेवटेन पाडोशीच्यान उदीक येता ताका टेल एंडाक प्रॉब्लेम उरता. ताका उदक ऑलमोस्ट रातचें मेळटा एकदां. ताजेर कितें तरी सोल्युशन काडप म्हणजे थंयसलो वॉटर रिजर्वायर जो आसा पळय न्ही किंवा वॉटर बॉडीज ही रिकवर करून वॉटर फिल्टर बसून दिवप.
म्हादईच्या उदकाचेर जें म्हटल्या पळय पयले फावटी म्हादईचें उदक हें गांजा आमी बराज घालून जवळपास तें उदक हें सेव करून यूज करपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात केल्या. पयलीं बराज थंयसर खूब ल्हान आशिल्ली. इवन जो फोंडा तालुका आनी दिवचल म्हणजे सांखळी मतदारसंघ ह्या दोनाय खातीर आत्तां रिसेंटली आमी हाजो जर टोटल एस्टिमेट पळयत जाल्यार जवळपास आमी 248 MLD उदक हे आमी नवीन उदक जे आसा पळय न्ही सोर्स हाज्या फुडें तयार जातली. आमी तें उदक इतक्या मोठ्या प्रमाणात हाजे घेवपाक लागला. फुडल्या एक्चुली हें काम सगळें तशें डिसेंबर 2025 ते मे 2026 पर्यंत आमकां एडिशनल 248 MLD उदक हे मे 2026 पर्यंत आमी लोकांक दिवपाक शकतले. म्हणून आत्तां थोडीशी शॉर्टेज स्पेशली एप्रील मे म्हयन्यान जाता पळय न्ही ती इन फ्युचर तशा पद्दतीची शॉर्टेज ही जावची ना. म्हणजे ताकाच लागून प्रत्येक कडेन 270 MLD वॉटर फॉर द बार्देज आनी पेडण्या रॉ उदक आमी खूब मोठ्या प्रमाणात दिवपाक शकतले. म्हणजे बराज फॉर द रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन 350 crores and dedicated pipeline from the Amtane to Giri हाच्या खातीर 475 crores of rupees आमी स्पेंड करता. 70 तालुक्यान एप्रॉक्सिमेटली 20 crores of rupees आमी स्पेंड करता. ओके, फोंडा आनी शिरोड्या मेळून आमी 60 MLD वॉटर सप्लाय फ्रॉम द जुवारी रिवर एट मिराबाग सावर्डे हांगासर आमी 250 crores of rupees स्पेंड करता. वास्को, केपें, मार्मागो आनी वेर्णा कुंकळीम IDC 60 MLD वॉटर 160 crores of rupees आमी स्पेंड करता. धारबांदोडा उजगांव ह्या अबंडंट युटिलायझेशन ऑफ द अबंडंट फ्रॉम वॉटर फ्रॉम द मायनिंग पीट ताचोय आमी प्लॅन रेडी केला विच इज एप्रॉक्सिमेटली ताचो अजून एस्टिमेट रेडी जावंक ना. आनी 130 MLD रॉ वॉटर फ्रॉम द एट तिसवाडी आनी फोंडा हेच्या खातीर गांजे घातलेलो 60 MLD चे रॉ वॉटर जे आहा पळय ते आमी लिफ्ट करता. हे सगळें आमचें फ्युचर प्लॅनिंग हें ऑलरेडी आमी तयार केला. त्या खातीर आत्तां आसलेली वॉटर शॉर्टेज ही टेम्पररी आसा. परत एकदा सांगता, बट तूं जशें बाकीच्यो गजालीचेर सगळो एक्सप्लेन करता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो सांगल्यो पळय न्ही ताजेर हांव मुद्दामून वॉटर टँकरचेर विजय सरदेसाय उलयलो. वॉटर टँकर तुज्या सालसेतीन नील आसा, मार्मागोवान नील आसा, पेडण्यान नील आसा. हांव परत एकदा आमी पेमेंट करिना न्ही, की वॉटर टँकर वॉटर डिपार्टमेंट पेमेंट करिना. डिपार्टमेंटा कडेन ह्या तालुक्यांनी टँकरी ना आसा खंय त्यो सांगता तुका हांव. 70 तालुक्यान 9 टँकरी चलता आमच्या कडेन. तिसवाडी आनी फोंडा तालुक्यान 7 टँकरी चलता. ओके, सांखळे 2 टँकरी चलता. काणकोणान 8 टँकरी चलता. सांग्यार 1, सावर्ड्या 1, केप्यान 3 टँकरी चलता. आमी प्रायवेट चलता आसतल्यो. आतां एकूच मिनीट स्पीकर सर, आमी वॉटर टँकर्स आमच्या कडेन आतां रजिस्टर्ड करपाक लायल्या विदाउट म्हणजे PWDच्या वॉटर सप्लाय कडेन हेन्स फुडें जी टँकर रजिस्टर्ड ना. कंप्लीट प्रायव्हेट स्पीकर सर, ह्या थोड्या जाणांनी आमच्या कडली NOC प्लांट बीन मागीर आतां कितें येता, आतां येता उदक. स्पीकर सर, हे जे विला बांदतात आनी बाकीच्या पयलीं हेंच्यांनी आमचे कडेन आमी तांकां NOC दिवंक ना आनी तेंच्यांनी आमची NOC घेवंक ना. तांच्यांनी बरोवन दिला. आमी प्रायवेट ना वॉटर ते उदक दिल्लीच्यान हाडटा, इम्पोर्ट करता. हांव दिल्लीच्यान हाडटा म्हणना. मागीर इशू तो आहा, आमचें उदक गोंयचें उदक पितात ते, चोरतात ते उदक, हो इशू. स्पीकर सर, पयले फावटी म्हाज्या सरकारान तो जे उदीक चोरता म्हणटा पळय न्ही, पयले फावटी जे रॉ आपले पंपिंग करून उदक सकयल्यान काडटाले म्हणजे बोरवेलांतल्यान उदक काडटाले पळय त्यो सगळ्यो सील केल्यो. तांकां 50,000 हजार फायन मारली आनी हेन्स फोर्थ उरलेले जे तेंच्यांनी उदक पंपिंग करून काडटा पळय त्या सगळ्या जाणांक फायन मारतले. आनी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द बोरवेल हे आमच्या सरकारान कंपल्सरी केला. टँकर ज्यो चलता फॉर प्रायवेट ऑल्सो तांच्यांनी रजिस्टर्ड करचे पडटले. जो रॉ वॉटर काडून विकता म्हणजे पंपिंग करून विकता तेणी बी आपलो पंपिंग स्टेशनूय रजिस्टर्ड करचें पडटलें. ताजें बील पेमेंट करचें पडटा आमकां आनी टँकर रजिस्टर्ड करचें पडटा. विदाउट जे आसा पळय न्ही तितक्या सगळ्या जाणांचेर आमी एक्शन घेवपाक सुरवात केला. पयले फावटी म्हणजे इन कोलॅबोरेशन WRD आनी PWD वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट कंबायनली एकी कडेन येवन ही सिस्टम जाग्यार उडयल्या. म्हाका खात्री आसा स्पीकर सर, येता त्या काही दिसांनी म्हणजे म्हाका दिसता की आमी उदक जे आसा पळय न्ही हांव 24/7 म्हणना, परत एकदा सांगता, 4 hours पर डे जे आसा पळय न्ही सगळ्या जाणांक उदक पोर्टेबल उदक आमी दिवपाक शकतले. हांव इतकें सांगता आनी म्हाजी एकूच सर, आतां मुखेलमंत्रीक
नॉन रेव्हेन्यू वॉटर पडा हे सेल तुवें रिएक्टिवेट करूं जाय सेम नॉन रेव्हेन्यू वॉटर पड सेलाले सुदीन दवलीकरान केलें ते रिएक्टिवेट कर नॉन रेव्हेन्यू वॉटर लीड्स टू 40% ऑफ द लिकेजीस that cell has to be reactivated staff has to be taught आणि ते तू सदां ते मागीर हेजेर वयले ते मेगा प्रोजेक्ट बी पळय कॅरिंग कॅपॅसिटी तेजे कांय उलयना तू वाडोत आसा ते कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणा जा मरे तू जाली 2 वर्सां मागीर ते करूं जाय न्हू सारकी कर मग तू अरे सांगले मरे तुका आनी कशें तुका एकट्याकूच तरी एश्युरन्स दिला हांवें आता ते बिल अरे किती ते? ना फिल्टर हे जे स्प्रिंग अरे आणि दिता. ना बोरवेल आणि तेका फिल्ट्रेशन सिस्टम घाल पर तेका डिस्कनेक्ट कोणाका फायल काडटा असो डिस्कनेक्ट कोणाका आय वॉन्ट एश्युरन्स डिस्कनेक्ट कोणाक तेगे उदक डॉक्टर दिव्या राणी स्प्रिंगा उदक तू पयस घेता बिस्ते स्पीकर सर ते मातशें Till the सेल filtration system दिव्या is राणी in ना place. ओके सेल मातशें रिएक्टिवेट कर आणि बिल मातशें डिस्कनेक्ट ती कोणाका फुडें वचया विधेयकाक अनुमती माननीय राज्यपालान विधेयकाक दिल्ली अनुमती सचिवान सभागृहात कळवली Next. Sir, I lay on the table the assent of the Honorable Governor to the bills.